तुमचं तिसरं पॉइंट असा मॅनिफेस्टोतलो प्रत्येक वाड्यापर्यंत घरापर्यंत रस्ते पक्के सुरक्षित पेवर्सद्वारे पायवाटा. सो कितें परिस्थिती आहा हांगा तुमच्या? हांगा तुमकां सांगपाचें जाल्यार म्हटल्यार न्ही अशें आसा की वाटे आसा लोकांचे, ते वाटेन हांगा नवीन शिमेचेर म्हणटा ते कोरगांव लोकांनी कोणी तरी लोबर जाळा, प्लॉट विकल्या पण तांकां रस्ते दिवंक ना. आनी असो अर्दे पोर्शन तेंचे अशें आसा, अर्द्यार लोबर आसा, अर्दे सकयल आसा डावन आसा. आनी गेली 5 ते 10 वर्सां लोक तांकां सांगता की तुमकां आयज रस्तो करून दितले, फाल्यां रस्तो करून दितले. तांकां प्रोसिजर सुद्दां खबर ना बाबड्यांक कितें करपाक. लायटीचो खांबो येयलो आनी ओनराची एनओसी मागता. सेल्डिडाचेर तांकां रोड म्हूण दाखयला आनी ओनराची एनओसी म्हाका कांय दिसना कित्याक गरज आसा काय म्हणून. लोकांच्या जागेंतल्यान रस्तो व्हरचो आनी व्हेलो जाल्यार व्हडलो गुन्हो आसा. तेणी कोणी व्हरून ते प्लॉट जर विकलेले आसात जाल्यार तुमकां सांगपाक म्हाका दिसता की जितके हे रस्ते आसात आयडेंटिफाय केले. श्रुतिकान स्वता वचून सगळे कडेन म्हाका वचून सांगले ही परिस्थिती कितें आसा. आमच्या घरान एक गाडी येता, 5 गाडयो आमच्या घराच्या दारात रावता पूण लोकां कडेन एक मोटरसायकल वेवस्थीत वचपाची हे शक्य ना. फाल्यां सकाळी जर कोणाक एमर्जन्सी येयल्लेली आसा जाल्यार एक एम्बुलन्स थंय पावपाक शक्य ना. ताका लागून वेवस्थीत सगळ्याक जितके झेडपी फंडांतल्यान रस्ते आसा हे म्हाजें काम फक्त करून घेवपाचें. गव्हर्मेंटाच्या फंडांतल्यान, PWDच्या फंडांतल्यान, झेडपीच्या फंडांतल्यान हे कामां प्रत्येक गांवांत प्रत्येक घरा कडेन रस्तो पावोवपाचें काम आमी करतले. हांव श्रुतिका श्याम शेटये, हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सी. सगळ्या पंचायती कडल्यान बरो प्रतिसाद आसा आनी तसोच आमचे सगळे सोयरे फ्रेंड सर्कल सगळी ह्या 4-5 पंचायती बेस्ट म्हणटा ते पळय आमकां फॉर्म भरता आसतना खूब सगळ्यांचो सपोर्ट मेळिल्लो आसा. सगळ्यांक कार्यकर्त्यांचे धन्यवाद. सगळ्यांनी श्रुतिका शेटये ताळे वाजोवन सगळ्यांचे कौतुकान उत्सवान आमी हे एक सण कसो साजरो करतले आमी निवडणुकी. कोरगांव, पालये, हरमल, केरी, तेरेखोल इतल्याय गांवांनी आमी जे पळय ह्या दिसांनी प्रचाराक गेल्ली आसा त्या पद्दतीन आमकां प्रतिसाद मेळ्ळा, सगळ्या लोकांचे ब्लेसिंग्स मेळ्ळा, ताचेर आमी खूब खूश आसा. खंय ज्या जाग्यार रस्ते आसा पण रस्तेच ना, ज्या जाग्यार नळ आसा पण पाणी ना, त्या पद्दतीन आमी लोकांचे सगळे कितें आसा ते इशू आयकून घेतलेले आसा आनी फुडें तांच्या पर्यंत आमकां कितें हेल्प आमी करूं शकता ते आमी करपाक तयार आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.